नमस्कार गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका गोडकराच्या गोवंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। केरी सावयवेरेचे शाळांनी माध्यान आहारात मेळो किडी। एफडीएन सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या खाणाचे घेतले नमुने। पालकांची कारवायेची मागणी। सांगेरूच जातली आयआयटी 10 लाख चौखण मीटर जागो निश्चित। मंत्री सुभाषाची माहिती। नावेले झाडाचो खानो पडून 59 वर्साचे बायलेक आयले मरण। स्कुटरी वेल्यान धुवेक सोडपाक गेल्ली कॉलेजीत। दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटला विशीं 15 दिसां भितर उबारात ठोस पावला ना जाल्यार करतलो आंदोलन। विजय सरदेसाईची भलायकी मंत्र्याक शिटकावणी। न्हिदेच्यो गुळयो दिवन रेल्वेत प्रवाशांक लुटपी 3 जाणांक निमणी अटक। रेल्वे पुलिशेची कारवाय। फुडलो तपास सुरू। आणि पोर्तुगीज डॉक्युमेंट इंग्लिशेन अणकारीत करपाचे सेवेचे उक्तावण। दिव्यांगां खातीर शाळा करतले सुलभ। मंत्री फळदेसाईची माहिती। आता खबरो विस्तारात। आता एक धक्कादायक बातमी। फोंड्या केरी सावयवेरे वाठारांतल्या प्राथमीक शाळांतले माध्यान खाणांत किडी सापडल्यो। घडिल्ल्या प्रकारावेल्यान भुरग्यांचे पालक तिडकल्यात। दितात जाल्यार भुरग्यांक रितीचे खाण दिवचे ना जाल्यार ते बंदूच करचे म्हणून पालक तिडकले। हे घडिल्ल्या प्रकाराच्या चौकशीची पालकांची मागणी। घाणो, सातेरीभाट, सावय, सावयवेरे, वळवय आणि कोणीर वाठारांतले प्राथमीक शाळेंतल्या माध्यान आहारात मंगळारा किडी सापडल्यो। ह्या प्रकाराक लागून भुरग्यांचे पालक फुर्योज जाल्यात। भुरग्यांक दितात ते खाण आमी दर दिसा येवन पळोवपाक शकनात। ह्या नादी असे प्रकार घडल्यात ते विशीं शिक्षकांकडेनूय आमी चर्चा केल्ली म्हणून भुरग्यांच्या पालकांनी सांगले। जर क्वॉलिटी खाण दिवपाक जमना जाल्यार सरकारान ते बंदूच करचे म्हणून तिडकल्ल्या पालकांची मागणी। आयज तितून किडे आसले खंय आनी बरट आसले खंय। आमी डेली फाटल्या तेंपा आमी चेक करताली। डेली काय आमी येवन चेक करू शकना। एकदां आमकां बरें येनाशिल्लें म्हणून आमी ते शिजोनाशिल्ले पचपचीत अशें कांयचे काय अशें मोठे गाजराचे फोडे पुलावाक बीन ते भुरग्याक खायनाशिल्ले काडून आमी भायर मारताली। डब्याचो डबो सुद्दां भायर उडयला। अशें एकदां टिचरीक सुद्दां सांगलें की रिटर्न कर म्हणून। आनी हेन फुडें आमी सायन सुद्दां हांव मारचें ना कित्याक हांव अध्यक्ष हांगा सर। हांव सायन सुद्दां मारचें ना म्हणून सांगलेलें आनी तेकाय बी सांगलेलें टिफीन घेवन येता तेका। तेणी सांगलें आपल्याक कांय सांगू नाका तेंकां आपूण सांगता म्हणून। सरकारा कडेन हांव इतलें सरकाराक सांगता की दिता टिफीन तेका मिड डे समज दिता जाल्यार बरो दिवचो नाजाल्यार बंद केल्यार जाता। आमी दिवपाक आमचे कडेन जाता भुरग्यांक कित्याक भुरग्यांचे प्रकृतीक वायट जावन ते कसले खावन तेंच्या आरोग्याक आमकां त्रास न्ही ते जे पेरंट्साक त्रास ते एका पळोवपाक येवचें ना। फाल्यां सकाळ वयर सकयल कितें जालें जाल्यार खालें म्हणटा न्ही हें भुरग्यांनी। आमी काय डेली येवन चेक करूं शकना न्ही। आनी तांकां सांगलें म्हणून ते म्हणटा कितें थंय कितले फावट फुडें आमी वयतली। आमी तांकां सांगलेलें नाजाल्यार आमी बंद करतले। हांव सायनूच मारचें ना म्हणून सांगलेलें तांकां। आयज आमच्या शाळेंत जे टिफीन येयलां सकाळीं ते टिफीन म्हणल्यार हो पुलाव येयल्लो आसा आनी ह्या पुलावान तुमी पळोवंक शकता पळय किडे आसा। किडे भितर सारके किडे आसा पळय तुमी पळोवपाक शकता। हें चलना कितें तें म्हाका कळना। भुरग्यांक आतां म्हाजो चलो आसा, म्हाजो चलो तिसरेक शिकता। फाल्यां सकाळीं आयज ताका सांजचे इविनींग कितें जालें हेका जबाबदार कोण हेंच म्हाका कळना। सरकार जबाबदार, आवय बापूय जबाबदार काय शाळा जबाबदार दी? ह्या खातीर भुरग्यांक शाळेंत घालिना हें चलना कितें? हेका जबाबदार कोण? म्हाका दिसता आमच्या ह्या रुटाक जी गाडी वयता ती सगळ्या शाळांनी हेंच येयल्लें आसा। भरपूर कितें आसा हितून भितर हेका आमी करपाचें कितें? आनी जर म्हाजे चल्याक कितें जालें न्ही जाल्यार हांव वोगी रावपाचो ना। हांव ऑलरेडी आमच्या बाई कडेन आतां परत उलयल्लो आसा। हें कितें तें जावपाचें जाय। लास्ट टायम हांव उलयल्लो तशें ह्या पुलावाचे तांदूळ तशे येयल्ले तेन्ना वोगी रावलां। म्हणजे तुमी भुरग्यांक दिता तरी कित्याक? आमी समर्थ आसा आमच्या भुरग्यांक दिवपाक। तुम्ही तर असले किडे दितले भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक दितले जाल्यार दिवूच नाका कांयच प्रॉब्लेम ना।
मजगती फोंडेची एडीआय अमिता तळावलेकार हांणी हे विशींची म्हायती एफडीएक दिले उपरांत एफडीएन मंगेशीच्या महिला उत्कर्ष सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या रांदचे कुडीची तपासणी करून नमुने घेतले. हो सेल्फ हेल्प ग्रुप खंय सुमार 40 शाळांनी माध्यान खाणाची पुरवण करता. तशें हांवें त्या बरोबर रोखडेच हांवें म्हणजे हायर ऑफिसराक इन्फॉर्म केलें आनी ताजेर एक्शन म्हणून हायर ऑफिसरांनी आमचे रोखडेच एफडीएक इन्फॉर्म करून आमकां एफडीए धाडली हांगा आनी तशे नुसार हांवें तांकां सॅम्पल दिलो आनी तांच्या बरोबर एलोंग वीथ तांगेले किचनाक हें दिली वचून आनी एफडीएच्या ऑफिशियल्सांनी तांकां रिपोर्ट करपाक सांगलां आनी तांकां लेटर दिलां आनी ताजेर ते रिपोर्ट करून सांगलां आनी जशें हांवें जशें काय कितें केलां ताजो रिपोर्ट हांव म्हज्या हायर ऑफिसराक रोखडोच धाडून दितलें. जवळ जवळ 1-2-4 स्कुलांनी केल्लो आमकां कॉन्टेक्ट बाकी कारण एकदां कळ्ळें की ना आमी रोखडेच हांव एक्शन घेता म्हणटकूच तांणी बाकीच्यांनी म्हाका तशें हें करूं. ही जी सप्लायर आसली पळय ही तेज्या पयलीं तिजें तशें कांय मेळूंक ना. फर्स्ट टायम अशें फर्स्ट टायम जालें. आजच्यानच तिणें सोयाबीन चंक्स घाल्ले तातूंत ते सोयाबिना भितर आशिल्ले. आज आमी हांगा फोंडा एरिया जे कार्यालय आसा थंय आसा. जेन्ना सकाळ पासून सगळ्याक बोवाळ जाल्लो की सावयवेऱ्या प्राथमीक शाळांनी ज्यो मिन्स डे येता तांकां आहार येता तितून किडे आशिल्ले म्हळ्यार अळे आशिल्ले बारीक बारीक अळे आशिल्ले असो म्हणून सगळ्याक मॅसेज जाल्ल्यान व्हायरल जाल्लो. जेन्ना आमी थंय सावयवेऱ्या सगळ्या शाळांनी चवकशी केली तेन्ना आमकां थोडे शाळा बंद मेळ्ळ्या आनी एक्चुअली तांकां किडे थंय जेवणाक मेळयले अशें भुरग्यांनी ल्हान भुरग्यांनी सांगलेलें आसा आमकां. आनी जेन्ना आमी हे संदर्भांत एडीआय डिपार्टमेंटाक हांगा येवन एडीआय कडेन चवकशी केली तेन्ना एडीआयन सांगलें की कांय प्रमाणान आमकां 4-5 जाणां टिचरींनी फोन केला आनी अशें आहा म्हणून सांगलें. तेन्ना वरिश्ठ अधिकाऱ्यान आमकां एफडीएक हांगा धाडलें आनी एफडीएंतल्यान आमी जेन्ना मंगेशीच्यान जो महिला जी आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप थंयच्यान उत्कर्शा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जी आसा ते सप्लाय करताले. जवळ 40 हायस्कुलांनी GPS हांकां ती सप्लाय करताली. तेन्ना तेंची एफडीएन सगळी चेकींग केलें तपासणी केली तेंची थंय भेट दिवन जाल्यार सगळें क्लीन मेळ्ळें. किचन बीन सगळें क्लीन आशिल्लें पूण जी अळी मेळ्ळ्या ती सोयाबिनान भितर आशिल्ली अशी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी ह्या संदर्भान चवकशी चालू आसा अशें आमची भाग शिक्षण अधिकारी तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. IIT खातीर सांग्यार नवी सुवात निश्चित जाल्या. म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे विशीं घोशणा करतले. सांग्यार IIT खातीर 10 लाख चौखड मीटर सुवात निश्चित केल्या अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. IIT जे आमी ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओनली एट एनी पॉयंट ऑफ टायम the declaration will come from official declaration will come from the department or the government. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हे करपाक केन्ना पर्यंत नो इट इज I think within this month foundation stone no within this month the declaration will happen. Then there are a lot of other formalities to be done and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done then everything is cleared. आता पयलीचे लँडार येना तर ना पयलीची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. a huge of that was non-development slope, a mountain. So that's why the IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. The 4 lakh square meters of area was under the non-development this area. Let us see, we have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. आमी तातूंत भितर नेगोशिएट करतात काय न्ही. इफ यू हॅव एक्सेस लँड अँड इट कॅन बी युटिलायज फॉर सम अदर पर्पज ऑल्सो. लँडाचें अजून फायनलायझेशन जावं लँडाचें फायनलायझेशन जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट वील गो अहेड विथ द 10 lakh square meters of land.
ऑडेलिया मास्कारेनस ह्या 59 वर्साच्या बायलेचेर नावेली इगर्जे लागसार अचकीत झाड पडून मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती बायल आपल्या धुवे वांगडा वताली. तिच्या धुवेकूय दुखापत जाल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास चालू आसा. आयज सकाळी नावेली इगर्जे कडेन एक आवय आनी आपली आवय आपल्या धुवेक सोडपाक येताली तेन्ना तांचे अचकीत एक झाडाची फानी पडून एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर आवय ओडिलिया मास्कारेनस 49 वर्सां हिका आत्ता मरण आयलें आनी ताजी धूव जी आसा ती जखमी जाल्ली आसा आनी तिका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोमोलकानेकर. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला वेल्यान विजय सरदेसायन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर फार पेटयल्यात. फुडले 15 दिसां भितर जर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची स्थिती सुदारली ना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची विजयाची शिटकावणी. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची अचकीत पळोवणी केली. 400 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ले हे येदे व्हडले हॉस्पिटलांत कांयच सोयी सुविधा आनी नियोजन ना म्हणीत विजयान भलायकी मंत्री विश्वजिताक उजरावन काडलो. विश्वजीत फक्त नेम बदलपाक बिजी आसा. दक्षिण गोंय हॉस्पिटला संदर्भात मुखेल सचिवाकूय पत्र बरयतलो म्हणून विजयान सांगलें. विश्वजीत आनी मुख्यमंत्री गोंयच्या हेल्थ मॉडेलाच्यो गजाली करतात. होच तो गोंयचो हेल्थ मॉडेल काय म्हणून विजयाचो प्रश्न. फुडल्या 15 दिसांत जर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची स्थिती सुदारूंक ना जाल्यार दक्षिणेच्या सगळ्या विरोधी आमदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची विजयाची शिटकावणी. आमकां देवाकडे उलोवपी आमदार आहा अशे म्हणजे व्हडले लोक आहात जे बीजेपीन गेल्या विकास करपा खातीर. ते लोक आज हांगा हे हॉस्पिटलाची दुर्दशा पळोवन कोणाची तोंडां सगळ्यांची धरिल्ली आहा. कोण उलयना. ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर कमी आहा. ह्या हॉस्पिटलांत नर्सी ना, एमटीएस ना. रिक्विजिशन केल्या जाल्यार मॅनेजमेंटा कडेन खबर ना. आनी जे कोण आसात ते म्हाका दिसता सगळे वाळपयचेच आसतले. फातोडेचो कोण दिसूंक ना. कोण दिसला ते तुमी हांगाचेच. फक्त दोतोर आहा तो फातोडेचो हाडला. आमच्यान तितलो व्हडलो दोतोराकूय टार्गेट करूंक मेळना कित्याक आमचो बरोबरचो ताची कांय चूक ना. आमचो हेल्थ मिनिस्टर नवो टावन प्लॅनिंग एक्ट करपाक आतां बिजी आहा आनी ताणें सांगलां की आपल्याचे बापायन केल्लो टावन प्लॅनिंग एक्ट आपूण नवो करतलो. सो म्हाका दिसता ताका टायम ना. सावथ गोवा खातीर टायम ना. लोकांनी सावथ गोवा इलेक्शनाक मत मारतना लोकसभेच्या हें तकलेन धरूंक जाय की सावथ गोंयचे जनतेचे वतीन वी वील हॅव टू मूव PIL इन द हायकोर्ट. हॉस्पिटल चलना आनी हांगाच्या लोकांक मारपाक सरकाराचो प्लॅन आहा. जे काँग्रेसीचे आमदार विकासाच्यो गजाली करून भाजपात दाखल जाल्यात आनी जांचे वांगडा देव उलयता ते दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे हे परिस्थितीचेर कांयच उलयनात म्हणून विजयाचो दिगंबराक ठोवणो. नेक्स्ट टाइम work in coordination with all political parties to see that South Goa people get justice within 15 days if they don't come out with a clear solution. Today what we have observed that infrastructure asa. पुढे इन्फ्रास्ट्रक्चर असून सरकारने इम्प्लिमेंट केल्या ते वर्किंग कंडिशनान दवरना. with a plan to hand this entire hospital over to some private party. This may be the intention. If the government is not having this intention, they should make everything operational. Within 15 days, विश्वजीत ह्या दिसांनी बिजी आहा. ताका हॉस्पिटलाचे चड करून सावथ गोंयच्या हॉस्पिटलाचे पडूंकूच ना. विश्वजीत नवे कायदे करूंक सोदता. हे तो म्हणटा आपल्या बापायच्या टायमावयले बापायच्या टायमावयले GMC बरे आहा. आजे टायमावयले बांदिल्ले हॉस्पिटल मेळ्ळे. I had said in the assembly was in coma. हे हांगा जर आतां पळयलें जाल्यार हो ICU कोमान ना, हो ICU मेला सारको सर्टिफाईड डेड. ICU चलना. आमचो मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर गोवा मॉडेलाच्यो खबऱ्यो उलयता. गोवा मॉडेल हो आमचो जो मॉडेल सर्वसामान्य मनशाक बेजीक फॅसिलिटी दिवंक शकना.
विश्वजितान गोयचो हेल्थ मॉडेल हो देशाचो हेल्थ मॉडेल असो दावो केल्ले सावन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे स्थिती वयल्यान विरोधी आमदारांनी विश्वजिताक एक्सपोज केला. आदी आपाचो आमदार वेन्झी वेगस आनी आतां गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय सुमार 400 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ले दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचो कारभार वाऱ्यार. गौरांग प्रभू मलकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रेल्वे क्रमांक 12779 वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसांत गुंगी दिवन सामान लुटपाच्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केली. हे चोर रेल्वेतल्या प्रवाशांक बरोबर इश्टागत करून प्रवाशांक चॉकलेट आणि सॉफ्ट ड्रिंकांतल्यान गुंगी दिवन बेशुद्ध करून तांचे सामान लुटताले. ह्या गजालीची दखल घेवन पुलिसांनी सांपळ रचून ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्यात. 12 सप्टेंबराक वास्को निजामुद्दीन एक्सप्रेसान भितर 8 पॅसेंजरांक न्हिदेची वखदां म्हणजे चॉकलेटी भितर न्हिदेची वखद घालून तांकां दिलें आनी तांचे कडल्यान तांचें सामान चोरयेक गेलें. हें बेळगांव जेन्ना ट्रेन पावली तेन्ना RPFच्या लक्षांत आयलें की 8 पॅसेंजर बेशुद्ध पडिल्ले आसात. तांकां ताणें रोखडेच बेळगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट केले. ताच्या नंतर ह्याचो केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें. RPF ह्या केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन करताले, वेगवेगळ्यो टीमी फॉर्म केल्यो. ताच्या नंतर 20 सप्टेंबराक परत एकदां कोकण कन्या एक्सप्रेसची गोंयच्यान मुंबय वताली तातूंत अशीच एक घडणूक घडली. मुंबय RPFनी केस रजिस्टर केली आनी कोकण रेल्वे कडेन ती ट्रान्सफर केली. विनोद मिश्रा हाच्या अंडर RPFच्या इन्स्पेक्टराच्या अंडर वेगवेगळी टीम फॉर्म करून हाचो तपास जालो आनी काल तांच्या टीमीन 3 जाणांक अरेस्ट केले. हे 3 जाण रावपी फोंड्या पूण मूळ बिहारचे. तातूंत भितर सरताज 29 वर्सां, चंदन कुमार आनी दारा कुमार हे 3 जाणांक RPFन अरेस्ट केले आनी फुडलो तपास RPF करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकर्णेकर. पोरण्या मालमत्तेचे पोर्तुगीज दस्तावेज आता लोकांक इंग्लीश भाषेत अणकारीत करून मेळटले. गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर हे सुविधेचे पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तावण केलें. सोलर फेरीबोटींच्या पर्यायाचेर सरकार फेरविचार करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. राज्यांतल्यो शाळा दिव्यांग सुलभ करपा खातीर शाळांचे ऑडिट करतले अशी माहिती फळदेसाय हांणी दिली. राज्यांत कितलेशेच लोकांचे जमनीचे आणि मालमत्तेचे डॉक्युमेंट पोर्तुगीज भाषेत आसात. लोकांक हे पोर्तुगीज भाषेतले डॉक्युमेंट इंग्लिशीत अणकारीत करपाक खूप त्रास जाताले. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व खात्यान हे अशे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट इंग्लिशीत अणकारीत करून दिवपाची सोय केल्या. गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर लोकांक ताचे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट इंग्लिशीत अणकारीत करूंक मेळटले. म्हाका दिसलें की हें अत्यंत गरजेचें आसा, अत्यंत आवश्यक आसा. आमच्या सगळ्या लोकांक आमचें दायज, आमची हिस्ट्री, आमचो इतिहास वो बरे प्रमाणान समजुपाक जाय. आनीक जे मुखारले जे आमचे स्टेप्स आसा, जे वर्तमान आसा ते घडोवपाक आनी ताच्या नंतर आमचें भविश्य हें कशें घडोवपाचें जाल्यार हें आमचें त्या डॉक्युमेंटाचेर आसतलें. सो इट इज मच नीडेड इनिशिएटीव विच इज बीन put forth by our department. I compliment and appreciate such efforts in the field of this archival and offering all those good things to the general public at large. पहिले म्हणजे ऑनलाइन Portuguese translation service. This service was not available. I mean, everybody used to come in the department archives and they used to take their documents and मागीर ते भायर वताली in search of the Portuguese translator आनी कोणाक वाटेर मेळटा ताका धरून ते ट्रान्सलेट करून घेताले. हाउ ऑथेंटिक वी डू नॉट नो and that goes were been presented to the court. You know, we thought that there should be an authentic translation which will carry values. ताचे खातीर आमी एक स्कीम केली की आमचे भितरले जे कोणाकय पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर जावपाक जाय आनी आमी तांकां एम्पॅनल करतले जाणे करून खरें ट्रान्सलेशन म्हणजे बरे एक्युरेट ट्रान्सलेशन इन स्पीडी विदाउट म्हणजे तांचे जे खर्च आसा त्याचेरय मर्यादा हाडून एक युनिफॉर्म फीज तांकां करून जे पब्लिकाक त्रास जावचे ना आनी टायम बाउंड सर्वीस तांकां मेळटली आनी तांकां खंय तरी कोणाच्या फाटल्यान सर्च करपाक वचचें पडचें ना हे फॅसिलिटेट करपा खातीर आमी ओपन केले. गोंयांतल्यो शाळा दिव्यांग सुलभ करपा खातीर सरकारान भर दिला. ज्या शाळांनी दिव्यांगां खातीर सोयी सुविधा नात अशा शाळांनी गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करतले. हे खातीर सरकार राज्यांतले शाळेंचे ऑडिट करपाचे आसात. आता आम्ही पळयतात वी आर ट्रायंग टू रिजॉल्व दीज इश्यूज. यू नो, people come forward and they say that
this building is not accessible, this building is not accessible. Government is going ahead with so many things at a time. We need time for all these things. We are trying to, for all these years, I think the work was pending, and we were identifying the agencies, PWD or somebody, to make this. Now we have asked the government, and government also made it mandatory to any new structure which comes up should have the accessibility for the Divyangs and person with special needs. The person with disabilities, they should be able to access any of the part of building. So the new constructions will come up with that. But all those old constructions, we need to see that everything is made inclusive. राज्यात रोरो सोलर फेरी बोटीचो पर्याय अपयशी थारल्याचे मंत्री फळदेसाय हाणें मान्य केला. पूण पोरण्यो जाल्ल्यो सद्याच्यो डिजिटल फेरी बोटी बदलून ताचे जाग्यार सोलर रोरो फेरी सेवा सुरू करपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा. हो, रोरो फेरी सेवेसाठी आपला प्रपोजल गेलेला आहे आणि आपण त्या दिशेने काम करतो आहोत. आता जी सोलर हायब्रिड फेरी बोट आहे ना, ती आम्ही ट्रायल बेसिसने रन केलेले आहे. परंतु जर आपण ती ज्या वेळेला पॅसेंजरसाठी पाठवली, इट इज नॉट ॲट ऑल व्हायबल. म्हणजे तिथं ॲव्हरेज पॅसेंजर्स आहे ते 4-5 सुद्धा भेटत नाही, तर मग ते सेवेचा फायदा काय? त्या लोकांना ती सेवा म्हणजे मुफ्त दिल्यानंतरही कोणी पॅसेंजर भेटत नाही. सो वी विल थिंक ऑफ गेटिंग रेव्हेन्यू आउट ऑफ इट फॉर अ टुरिझम पर्पज. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. सोमारा सांजे वेळार मंत्रालयांत काम करतना अचकीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर भलायकी वाडली आनी तांकां गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. भलायकेची चांचणी केल्या उपरांत तांची प्रकृती बरी आसा अशें कळटा. आमकां अशी म्हायती मेळ्ळ्या की वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां बरी नाशिल्ल्या कारणान काल तांकां GMC हांगासर एडमीट केले. काल ते आपल्या कार्यालयान म्हणजे मंत्रालय जे आसा थंयसर आपलें काम करताले आनी तांकां थोडक्यात बरें ना कशें दिसून येयलें म्हणूनच तेंच्यांनी काल जे आसा ते GMC हांगासर वचून चॅकअप केले. ताच्या उपरांत डॉक्टरान तांकां सांगलें की तेंचो जो प्रेशर आसा तो मातसो वाडिल्ल्या कारणान तांकां काल थंयसर राती एडमीट करून दवरले. कारण म्हटल्यार प्रेशर वाडिल्ल्या कारणान तांकां एडमीट केले आनी आयज तांकां परत डिस्चार्जूय दिलो. फक्त भलायकी खातीर तांकां काल एडमीट केले गेले फक्त, आनी भिवपाची कांयच गरज ना अशें तांचे भाव दीपक ढवळीकर हांच्यांनी सांगलां की तांच्या हेल्थाक कांयच प्रॉब्लेम ना, कोणीच कांयच काळजी करपाचें कारण ना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. शेख दनियांनी नवीन शेख धोरणाविशीं केल्ल्या विधानाचो निशेध करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. नवीन शेख धोरण करतना शेख दनियांक ह्यान आदी विश्वासान घेतला. तांच्या वांगडा कितलेशेच फावट बसकाय घेतल्या. राजकीय फायद्या खातीर कोण तरी ह्या प्रकरणाचें राजकारण करपाचो यत्न करता असो आरोप मंत्री खंवटे हांणी केला. राज्यांतल्या सुमार 75 महाविद्यालय आनी युवा पर्यटन क्लब आसात. तरणाट्यांनी राजदूत म्हणून पर्यटनाक चालना दिवची अशें केंद्राक दिसता. जबाबदार पर्यटन ही आयच्या आनी फाल्यां खातीर एक पर्याय न्हय तर जबाबदार वागणूक अशें मंत्र्यान सांगलें. सरकार दे वेर ऑन रिकॉर्ड की फर्स्ट टायम सरकार 8 फाटी बसलो. डिरेक्टर म्हाका दिसता 5-6 फाटी बसलो. हांव 3-4 फाटी कमीत कमी बसलां. अदर दॅन गिवींग देम पर्सनल हियरिंग्स टू देअर इश्यूज, देअर रिप्रेझेंटेशन्स, सगळे दे every time I am very clear this time. Every time they come with a line की आमकां कॉन्फिडन्सान घेना. आमी ह्या फाटी ओवर कॉन्फिडन्सान घेतला हांकां. We have given them every sort of support and taken inputs. And if there are, the problem is when we are sitting for discussions, if they have had issues, they should discuss it. तांणी 18 to 60 काढली, आमी बसले, आमी इशू क्लियर केलो. आतां एवरी टायम तुमी वतले, तुमकां कोण खंय तरी खुजली घालतलो. कितें आसता इन शेक्स, कोस्टल MLAs खूब भानगडी आसता त्यो. सो फॉर मी टू टॉक ऑन दीस लायन्स विल नॉट बी एप्रोप्रिएट. The Sheikh policy will be ensured that it is very clear to what we have discussed. They have to be the same if they think their tourism has not done the right thing. But as tourism department is concerned, we very well know that we have discussed with them and come with the policy to what it is. आता एवरीडे रातचे खंय उलयतले, तांकां कोण कानान तेल घालतलो आनी ते येवन मागीर आनी कितें सांगतले आनी मागीर ते पॉलिटिक्स जातले जाल्यार इट्स अ डिफरंट इशू. पॉलिटिक्स विल बी हँडल पॉलिटिकली. इशू तांचो आसा, वी आर विथ द गोवन शेख ब्रदर्स, बट नॉट टू मेक इट पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट. कित्याक जालां सगळ्या हातून ते 90-10 म्हाका आज पेपराक खंय तरी वाचलें 90-10
आमी 80-20 प्रपोज केल्लो की तुमी आसा शेक ऑपरेटर नव्या लोकांक येवन नवे लोक केन्ना येतले काय म्हणून. तांणी म्हणलें बरें आसा 20% न्ही 10% कर 90% आमकां ऑपरेट करून मेळटा अशें आमी पसून केलां. आतां ते परत घालता की 90-10 नाका कितें चल्लां हें फकाणां. म्हणजे दे थिंक दे समबडी सिटींग अराउंड जस्ट टू प्ले गेम्स विथ देम. आय थिंक वी आर व्हेरी क्लियर ऑन वॉट वी हॅव टेकन. सिवराचो इश्यू अजून आमकां येवना तो दे आर कोटिंग टुरिजम हॅज नॉट स्पोकन. वी हॅव ओनली टोल्ड देम अँड दे हॅड एक्सेप्टेड including the coastal MLA like Michael Lobo who had said की पंचायत will be able to do it. आमकां ते ऑपरेट बरें जाल्ले जाय. आमकां तांणी काम केल्लें जाय की they are ambassadors to us and they are making it feel as if tourism department is some enemy कसो. म्हणजे ते तयार करतात राजकारण. त्या राजकारणात हांव पडचो ना आनी राजकारण करपाक दिवचो ना हातूंत क्लियर आसा. दिवचलच्या बाजारांतल्या मार्केट संकुलांतले फूड कॉर्नराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळारूच मजत कार्य केल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक मंगळारा घडली. शॉर्ट सर्किटाक लागून फ्रीज आनी लायटीचे बोर्ड उज्याचे बकीक पडले. हे घडणुकेक गॅस सिलिंडराक उजो लागूंक नाशिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी. हे घडणुकेक 30,000 परस चड लुकसाण जालां. बारीकसो हॉटेल आसलो आनी दनपारां एकांक बंद करून गेलो हांव शॉप. बंद करून गेले मागीर म्हाका 3 कॉल येयलो की तुजो शॉपासून धुंवर भायर सरता म्हणून. हांव सोमतो इमिडिएटली येयलो फायर ब्रिगेडाक कॉल केले की तेय पावले रोखडे आनी पळयताले फ्रीज शॉर्ट सर्किट फ्रिजाक धुंवर मारतालो. मागीर फायर ब्रिगेड सगळे ते हे केले. व्हडलेशें कांय जावंक ना. असो पेंट बी सगळे गेला. पण सगळ्यांक लॉस कितलो जाला? लॉस व्हडलेशें कांय ना फक्त फ्रीज गेला आमचो आनी मातशें 2-3 बोर्ड आसा ते गेला. व्हडलेशें लॉस बीस कांय ना फक्त फ्रिजाचेच लॉस आमकां आसा. पण सिलिंडर बी आसलो जाल्यार कितें? ना सिलिंडराक काय जावंक ना. सिलिंडराचे सायडीक वतालो आमचो बंद केल्लो. सिलिंडर बंद करून वयता आमी सगळे. फक्त फ्रीज आमी चालू करता बाकी सगळे बंद करून वयता. सिलिंडराक कांय प्रॉब्लेम ना. फ्रीज आमचो हांगा आसता सिलिंडर हांगा कॉर्नराक आसता. सिलिंडराक काय जावंक ना आनी फक्त फ्रीज शॉर्ट सर्किट इमिडिएटली हांव गेलो पावलो आमच्या लागीं घर हांगासरूच पावलो आनी समथींग फायर ब्रिगेड पावले. 2 मिनटान ते दुबायले मागीर गेले. असूक मोहम्मद हेणे आमकां 9:30 कॉल दिलो की बाजार न्यू बाजार पेटेक आतां शॉपाक उजो पेटलो म्हणून. आमी रोखडेच ते कॉलाक गेले तूं पळयलें जाल्यार उदक उजो पेट्टलो. आमी CO2 मारून तो उजो पालयलो आनी परफेक्ट पळयले आनी कितें इलेक्ट्रिशनाक फोन केलो लायट मॅन थंय येयले तेन्ना आमी ते उजो पालून ते येयले. कित्याक लागून उजो? ते लायटीच्या बोर्डाक उजो पेटलो फ्रिजाच्या. म्हणजे कितें कितें जळ्ळें? एक फ्रिजच जळलो आनी कितें जळोंक ना. आनी लायटीचो बोर्ड जळलो. मेन बोर्ड जळलो. बोर्डाक फ्रीज आसलो फ्रीज जळलो. आमी CO2 मारलो उजो पालयलो. आनी व्हडलें कितें वायट कितें घडोवंक ना? वायट कितें घडोवंक ना. ते आमी रोखडेच गेले मागीर ते टाळ्ळो कितें अतिप्रसंग जावपाचो टाळ्ळो. आतां लागून मार्केट आसा लागून शॉपां आसली ती जावंक शकता. रातच्या टायमार जाल्यार उजो व्हडलो पेटोवंक शकता तो सारकी जाका इफेक्ट जावंक शकता तो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.